येवकार सगळ्या प्रेस सगळ्याकून पयलीं सगळ्या गोंयकारांक श्रीदेवी लयराई आईच्या जात्रेचे सगळ्यांक परबी। आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आसा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष भाव मनोज परब, तशेंच आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी मेंबर फ्रॉम काणकोणा सॅम नायक। आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण म्हणजे आयज सकाळचें जी एक न्यूज व्हायरल जाता ती म्हटल्यार काणकोणा आनी म्हापसा आमी पयले की न्यूजार पयले की कोणी तरी अननोन लोकांनी पाकिस्तानाचे फ्लॅग्स पेंट केला आनी ही जेन्ना न्यूज पयली तेन्ना आमी शॉक जाले की हे कितें म्हणून आसा काय, आतां कोणी ह्या एका एक निशेध म्हणून केला हो प्रोटेस्ट म्हणून पाकिस्तानाचे अगेन्स्ट केला काय आनी कितें ताका काय कळोंक ना। मागीर आमी थोडे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आयकले हेचेर। आतां हेतून दोन गजाली आसा। आतां एक म्हणजे आतां हे कोणी प्रोटेस्ट म्हणून केला जावं तेच्या अगेन्स्ट म्हणून एक निशेध म्हणून केला काय, निशेध म्हणून केला जाल्यार म्हाका तरी दिसना की अशें लिपोवन जावं रातच्या टायमार कोण पेंट करतलो कसो, कित्याक हेच्या पयलीं कितलेशेच पॉलिटिकल पार्टीचे जावं वेरियस ग्रुप्सांचे कॅन्डल मार्च जाले ह्या पहलगाम एटॅकाच्या अगेन्स्ट। ओपनली ते जाले सगळे प्रोटेस्ट जाले। कोणाक जर खरोच जर ह्या गोष्टीचो निशेध करपाक जाय आसलो जावं हे पाकिस्तानाचे अगेन्स्ट कितें करपाक जाय आसलें जाल्यार ते त्या टायमार जावपाक जाय आसलें जेन्ना हे ओपनली सगळ्यांचे फुड्यान जाल्ले तेन्ना। आनी जर आतां जर कोणाक करपाकूच जाय आसलें जाल्यार ते जो कोणी आतां केला तांकां काय खबर ना, कित्याक तेची इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू आसा, त्या मनशांनी ओपनली डिक्लेअर करपाक जाय की असो असो बाबा आमी प्रोटेस्ट दवरला म्हणून आनी सगळ्या लोकांक अलर्ट करपाक जाय आसलें। कित्याक आपल्याच देशान आपल्याच मायभूंयचेर ह्या पाकिस्तानाचो निशेध करपाक म्हाका तरी दिसना कोणाक कितें भंय आसपाक जाय कसो। पूण आतां जशें आतां आमी पळयता की हेचेर कंप्लेन जाल्ले आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, पूण हे कोण लोक ते अजून आयडेंटिफाय जावंक ना। इवन आमी पळयलें की काणकोणा स्पेशली जे आतां वेरियस जाग्यांचेर जे हे पेंटिंग जाला पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाचेर, भितर एक जागो जो आमी पळयलो ते आयकून आमकां चड आनी शॉक बसलो। तो म्हणजे जे काणकोणा बस स्टँड आसा ज्या जाग्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा त्याच्या कडेन खंय कोणी तरी तो फ्लॅग पेंट केला। सो आतां हेचो अर्थ कितें? ते खरेंच आतां कोणी हे केला हो ग्रूप जावं कोण इंडिविज्युअल कोणी आसूं हेणी खरोच तो निशेध म्हणून केल्लो काय मुद्दम अशें लोकांक अशें भडकोवपाक जावं पाकिस्तानाच्या सपोर्टान हे केल्ले ते सुद्दां कित्याक असो डावट मारता की छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूच्या फुडल्यान जाला म्हणून चड डावट मारता। सो ताका लागून हेचेर सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय। तशेंच आमी जेन्ना म्हापसाचो व्हिडिओ पळयलो मारुतीच्या देवळाच्या फुडल्यान जे फुटपाथ आसा हनुमान नाट्यगृहाच्या थंयसरूय आमी पळयलें की कोणी तरी सेम स्टायलीन ते पाकिस्तानाचे फ्लॅग्स पेंट केला। आतां आमी म्हापसाचे जेन्ना उलयता तेन्ना आमी पळयता की म्हापसा आयज कितकेश्योच बस्ती जाल्ले आसा, कितकेशे ते मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्लो आसा। हेच्या पयलीं आमी पळयलां की पुलीस व्हॅक्युएशन थंय सारकें जायना म्हणून थोडे पुलीस ऑफिशियल थंय गेल्ले बस्तींनी, तेंच्यांनी थंय जे आयडी प्रूफ विचारले, कितकेशेच लोक तांकां मेळ्ळे तेंचे कांय आयडेंटिटी ना, तेंचे आयडी प्रूफ ना गोंयचो आहा ना तेंच्या गांवाचो आहा। तांकां तेंचेर मागीर धरले, फोटो मारले, पेपरार येयले आनी परत तांकां सोडले। आतां कोणा कडेन कसली आयडी आसतली, कोणाक मेळा आसतली, कोणा कडेन आयडी आसतली, आधार कार्ड फॉर एक्झाम्पल, कित्याक हेच्या पयलीं आमी पळयलां की म्हापसा बस स्टँडाचे जे ओल्ड बस स्टँड आसा तेच्या सायडीक कितकेशेच लोकांनी जे आमचे सोशल वर्कर आसतले जावं थंयसरले लोकल्स आसता तेंच्यांनी कितकेशे फावटी प्रोटेस्ट केलो, ते व्हिडिओज काडले, कितकेशे ते अनआयडेंटिफायड लोक मेळटात थंय आनी कितकेशे इवन आमी जेन्ना 2020 जेन्ना थंय फूल म्हापसा बस स्टँड आनी तेचे सराउंडिंग एरियान जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन थंय ज्या टायमार तांकां थंय आमी चॅक केले तांकां आमकां सुद्दां थंय अशें कितकेशे आधार कार्डा मेळ्ळे, तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलें आमचे आधार कार्ड आहा, गोंयचे आधार कार्ड आहा। आतां ही पुलीस जेन्ना चॅक करता ते आधार कार्ड पळयता जावं तेंची खंयची आयडेंटिटी पळयता आनी तांकां सोडटा। आतां हे व्हेरीफाय कोण करतलो, आधार कार्ड खरेंच जेन्युइन काय डुप्लिकेट हे कोण हे करतलो? कित्याक इवन आमी आनी एक इन्सिडंट तुमकां एक बारीक सांगपाक सोदता। आमी 2021 दिसता ते आमी बस स्टँडार अशीच एक बायलेक आमी धरलेली जी ओपनली थंय फेक आधार कार्ड्स दिता म्हणून तेणे आपले कार्डां छापलेली। तेन्ना आमी मिडिया घेवन ते डायरेक्ट गेले आनी तांकां आमी एक्सपोज केले आनी आमी पुलीस कंप्लेंट फायल केली तेच्या अगेन्स्ट। सो अशे इन्सिडंट्स हेच्या पयलीं जाला आनी कितकेशेच गोंयांत कितकेशेच जाग्यार हे बंगलादेशी अशे मेळात। सो अशें न्हू की कितें न्यूज हे मेळपाक शकता, ऑलरेडी मेळ्ळेले आसा, प्रुवन आसा। सो ताका लागून हेचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जावपाक जाय। कित्याक जाता हे म्हाका तर दिसता की आमची जी इंटेलिजन्स एजन्सीज आसा तेचो खंय ना खंय फेलियर आसा। आतां आमी पहलगाम एटॅक पळयलो येदो व्हडलो जालो, सो आमी गोंय कितपत सेफ आसा कित्याक अशें आयज एक इन्सिडंट्स आमच्या फुड्यान येतात। ओपनली आयज कोण येता रातचो पेंट मारून वयता। आतां तो पेंट ज्या तरेन मारला तो कितें पोस्टर पेंट मारला, पेंट मारप म्हणजे ताका टायम गेलो आसतलो, पेंट मारला म्हणजे तो तेचो पाकिस्तानाचो फ्लॅग फुल ड्रॉ केला।
सो इतके असताना आता म्हापसा सारखी हार्ट ऑफ द सिटी म्हापसा देवळाच्या फुडल्यान म्हणजे पुलिसाची पेट्रोलिंग ना थंय जायना एक केन्ना जाता हेचेर सीसीटीव्ही फुटेज तेंचेर अवेलेबल आसा काय हेंच्यांनी बेगीना सांगपाक जाय. आता म्हापसाचो आमदार म्हापसाच्या आमदारा कडेन आता ही न्यूज येवन म्हाका सकाळी न्यूज आवट जाला अजून मेरेन म्हापसाच्या आमदारा कडेन एकूच स्टेटमेंट येयना. जावं आनी खंयच्या पॉलिटिकल लिडर जे अस्पायरिंग कॅन्डिडेट्स आसा म्हापसाचे काँग्रेस आसतली जावं आनी खंयची पार्टी आसतल्यो तेंचे कडेन एक अजून स्टेटमेंट येयना. हो कित्याक खातीर येयना? इतकेच खातीर येयना की सगळ्यांची खंय ना खंय रोड बँक जाल्ली आसा. जो काँग्रेसीचो पयलींचो कॅन्डिडेट आसलो म्हापसान तो तेचो बॅकग्राऊंड जर तुमी चॅक करीत तो खंयसूर पार्टीन येयला आनी तेची स्वताची कितकी वोट बँक जाला ती तुमी काडटा ती तुमकां कळटली. आयज म्हापसाची जी इकॉनॉमी आसा म्हापसाची मार्केट आहा हे स्पेशली हे जे बस्तीनी लोक रावता म्हापसानी ते आयज कंट्रोल करता. सगळी म्हापसाची इकॉनॉमी तेंच्या हातीन आसा. तेका लागून हे पाड पडले आनी हेका लागून म्हापसाचो आमदार जावं हे बाकीचे ऑपोजिशन लिडर जे आहा ते सो कॉल्ड लिडर्स आहा तेचेर आवाज काडिना. ही एक सारखी एक दुर्दैवाची गजाल आसा. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन आमी मागतात. हेचा आरजी आमी हेचेर निशेध करता आनी आमी मागता की हेचेर बेगीनच्या बेगीन हेचे कोण हेचे कल्प्रिट्स हेच्या फाटीर आसा ते तुम्ही सोदून काडचे लोकां फुडें हाडचे आनी तेचेर कडक कारवाय करची. आनी एक एड करता आता हे जेन्ना मायग्रंटाचे जेन्ना हे पुलीस जेन्ना वयतात वेगवेगळ्या गांवांनी वयतात टेनंट व्हेरिफिकेशन तेचें जाला काय ना ते पळोवपाक सॉरी पुलीस व्हेरिफिकेशन जाला काय ना ते पळोवपाक जेन्ना तेचे तुम्ही आता ते व्हेरिफिकेशनाचो एक प्रोसेस कितें आसता हे फक्त तेच्या हांगातले कितें रेंट एग्रीमेंट जावं कितें आसा तेजो जो लँडलॉर्ड आसा तेची एक आयडी मागता आनी तेची गांवाची जी म्हणजे नेटिव्ह आयडी मागता आनी तेची पुलीस स्टेशन कंप्लीट. आता तो मनीस जो कोण येता गोंयान येता तो खंयसून येयला आपल्या गांवान जावं आपल्या ज्या स्टेटीन रावता खंय तेजो बॅकग्राऊंड कितें तेजो क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आसा काय तेणी कोणी रेप केला मर्डर केला काय तो क्लीन बॅकग्राऊंड हे कोण चॅक करतलो. म्हणजे आयज गोंयान कोणूय येतलो खंयचे एक कार्ड घेवन येतलो लँडलॉर्डाक धरतलो तेची गाडी घेतलो आनी हांगा गोंयान बिंदास रावतलो जाल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन कंप्लीट. आयज कितकीशे क्रायम रेटी वाडटात आमच्या गांवांनी पळयत जाल्यार सगळे फूल इवन म्हापसान सुद्दां पळयत जाल्यार कितकीशे क्रायम रेट इवन आमचो जो गोयचो सीएम आहा तेचो स्वताचो स्टेटमेंट आसा की 90% जे क्रायम जाता गोंयान म्हणटा तो हे भायले लोक करता. इतके जर तुमी खबर आसा जाल्यार तुमी ह्या गजालीचेर सिरियस कित्याक ना? तुमी खंयची वाट पळयता कितें तुमी जावपाची वाट पळयता मागीर तुमी एक्शन घेतले. सो परत एकदा हांव मागता हेचेर बेगीनच्या बेगीन कारवाय जावपाक जाय आनी कडक एक्शन जावपाक जाय. हेच्या फाटसून कोण आसा हे सगळ्या लोकांच्या फुड्यान जाते ते बेगीन येवपाक जाय कित्याक आमी हेचेर रिस्क घेवपाक शकना. सो आता मागता आमच्या वांगडा आसा सॅम नाईक फ्रॉम काणकोण. सो तेणी जे काणकोणा जो असो एक विशय घडला त्याच्या बद्दल तेणी प्रेसाक ब्रीफ करचें. नमस्कार, म्हजें नांव सॅम नाईक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स फ्रॉम काणकोण. सांगपाची गजाल म्हणजे असो जो फ्लॅग रस्त्यार काडप आनीक एक कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करपाचें ट्राय करप इन अ सेन्स वॉट की आमच्या दुश्मन देशाचो फ्लॅग रस्त्यार काडप ही वायट गजाल न्ही पूण लिपून काडप आनीक थंय खंय तरी कम्युनल हार्मोनीचेर डिस्टर्बन्स जावप. आनी तुमकां हिंमत आसा जाल्यार समोर येवन करून दाखयात न्ही. कित्याक लिपून करतात? आमच्या काणकोणकारां भितर ती हिंमत आसा आमी पोखरी न्ही हेजो अर्थ प्रूव जाता की हे काणकोणकारांक दवरना. हे काणकोणकार इतले पोखरी न्ही. आमचो काणकोणा म्हणटा तो थंड आनी शांत काणकोण. आज पर्यंत असली खंयचीच हे जावंक ना. हे आज पर्यंत ह्या दिसान जे पळय आतां कितें घडटा हेका सगळो मायग्रंट इन्फ्लुअन्स तयार जाला. आमची तुगेली श्रीस्थळ असले प्लेसीचेर जेन्ना व्हडली जेन्ना आतां जमिनी काबीज करून जेन्ना आपली लॉबी तयार केली वता थंय म्हाका एक सांग ह्यो असली गजाली कित्याक जावची ना? जेन्ना फ्रूट वेंडर व्हेजिटेबल वेंडर चिकन मटन वेंडर हे जर थंय जर आपली जर भायली येवन जर राज करतात जाल्यार कित्याक जावची ना? पुलिसा कडेन तेजें व्हेरिफिकेशन आहा कितें पाकिस्तानी ते बांगलादेशी काय ते प्रॉपर इंडियन तुमच्या कडेन काय रिकॉर्ड ना. आसा जर जाल्यार तुमी केन्ना प्रूव करपाचें? तुम्ही सांगू शकतात की बांगलादेशी वा थंय पाकिस्तानी कोण ना म्हणून आनी थंय झगडी पेटोवपाची कारस्थान जायना म्हणून तुमच्याच कडच्यान? हेका कोण जबाबदार? आमचो सभापती तवडकर साहेब थंयसून कंप्लेन करता पूण तुमच्यान ते प्रूव करून दिवपा जातले? तूं गव्हर्नमेंट आहा तुज्यान करपा जातलें तें? कितले दीस लागतले तुका? काय जस्ट एक फॉर्मेलिटी म्हणून तूं दाखयता आनी सायडीच्यान रावचो हा बाबा आपल्यान पळय कंप्लेन केला लोकांक दाखोवपाक शो ऑफ? तेन्ना तुमकां सांगता तुमी काणकोणचे हार्मोनी डिस्टर्ब करपाचे ट्राय करनाकात. आमी बेर करचे ना. पुलिसान हेची दखल घेवपाची की आमी काणकोणकार एक आसतात आसतले पूण तुमच्या ह्या असल्या फोकाणान आनी झगडी रावपाच्या कारस्थानान तुमी आमकां डिस्टर्ब करपाचे ट्राय करनाकात.
आमचे राजकारणी आणि आमचे पॉलिटिकल पार्टी कितें जर मिल्यो तरी आमी काणकोणकार एक आसात. फाल्यां सकाळ फुडें कोणाच्या मनाक एका आमी एक एकोपान वतात तेन्ना असलो रिलिजियस न्ही कंट्रीच्या बाबतीत एकूण तुमी लिपून एकूण एकमेकाचेर डावट करपा सारके गजाली तुमी करनाकात. म्हणजे तुमकां डायरेक्ट चॅलेंज आहा तुमी अशें करूं शकनात जे आमचे काणकोणचो सूख आनी सुशेग पिड्यार करपाचें ट्राय करतात. आमकां बेर लावची ना आमी खंयच्याय कामाक भिनात. तेन्ना लक्षात दवरात पुलिसां कडेन म्हजी सांगणी आसा. पुलिसान सगळे जे आतां जंय बस्ती जाल्ले आहात सिस्टर सारके प्लेसीचेर वा आनी बाकीचे प्लेसीचेर थंय वचून तुमचे पुलीस व्हेरिफिकेशन ते इंडियन काय भायले आनी ते जर इंडियन जाल्यार ते खंयची कंट्रीतले खंयची स्टेटीतले आनी तांचे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंट आहा तांचे कडेन क्रिमिनल रिकॉर्ड कितें आहा वाजो डेटा आमकां जाय आसतलो. आमी केन्नाय तुमकां विचारूं शकतात. लास्ट टायम आमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां काही प्लेसीचेर वचपाक भंय दिसताली. कित्याक आमकां त्यो जाग्यो अनवळखी दिसताल्यो. आतां भाजी मारल्यार मटण मारल्यार त्यो अनवळखी दिसतात. आमच्या वळखीचे न्ही आमी थंय किल्लले मनीस आमी जाणा आमची चेरी आमची बरोबर वाडिल्यांची आमची जाणटेल्यांची चेरी खबर आसा आमकां. हांव फूल काणकोणा फिरपी मनीस. आमची काणकोणा म्हणटाले येदेशे चिमुकले आनी तुमी जर तुमचे जर एवरी टायम जर भायले येवन जर लोक जर भरले आनी जर धंदे आनी जर सगळे जर हे कॅप्चर केले जाल्यार काणकोणकार वतलो खंय? हे कोणी पळोवपाचे? हे पॉलिटिकल पार्टी पळोवपाचे काय जे टॅक्स पेयर जे टॅक्साचे पयशा पगार खातात ते पळोवपाचे? ही कोणाची जबाबदारी? काय आमी प्रत्येक फावट पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे परस रेव्होल्युशनरी गोवन्स आरजी पार्टी तुमकां प्रत्येक फावटी दाखोवपाक जाय जाल्यार खंयची एक पार्टी दाखयात जी मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट आज आवाज काडटा. कारण ती तुमची वोट बँक. हे जर काडले जाल्यार तुमची पॉलिटिकल रेशो देंवलो तुमचो वोटींग रेशो देंवलो. तुमकां कशें काडटले तुमकां ते काडिल्ले नाका कारण तुमची वोट बँक. पूण आमी हे बेर करची ना कारण तेमी आतां काणकोणच्या कम्युनियल हार्मोनीक डिस्टर्ब केला. इवन म्हापसा म्हळ्यार तेमी सेम गेम खेळिल्ल्या. तेन्ना तुमी याद दवरात तुमकां कळपाक जाय आज आमचेर ते तुमचेर अशी परिस्थिती आयल्या. मोस्टली फॅमिली भितर आतां पीस आलेला. कोणाची जिवाचेर रेट जाता कोणाची भुरगीं किडनॅप जातात कोणाक घराक येवन दादागिरी दाखयली वता भायल्या लोकांनी. सो ह्यो गजाली तुमी समजयात कारण तुमी शॉपां लोकांक भाड्याक दिल्ले आहात. फक्त एक आयडी पळय ती आयडी तुमचे कडेन व्हेरीफाय जाल्ली आहा. हांव शॉपकारांक विचारता हांव रूमकारांक विचारता तेमी रेंटाक दिल्ले आहा तांकां. तुमचे कडेन आयडी दाखयली आधार कार्ड दाखयलें जालें ते आधार कार्ड डुप्लिकेट काय ओरिजिनल ते तुमकां कळटलें. तुमी ते व्हेरीफाय करपाक ट्राय केला. तुम्ही ते पुलिसांक विचारला की याची प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल काय म्हणून वा आपल्या भाड्यान रावत म्हणून. हे कोण पळयतलो कोण सांबाळटलो काणकोण? ही कोणाची जबाबदारी? आणि अशें जालें की आमी फक्त फाटल्यान बोबो मारपाची हा जाल्यार हे अशें जालें ते तशें जालें. पूण हेजर कंट्रोल कोण करतलो? प्रत्येक फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन तुमच्या फाटल्यान लागतले सांगतले बाबा तुम्ही हांगा रॉंग आहा करेक्ट करात म्हणून. ना तुम्ही तुमची घर तुम्ही सांबाळात. आमची घर आमी सांबाळटात. आमचो गांव आमी सांबाळया. आमचो तालुका आमी सांबाळया. मागता तुमच्या कडेन सगळे काणकोणकारां कडेन तुम्ही जागी जावपाची गरज आसा. पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता की पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन्स आणि जे कोण रोहिंगे जे कोण बांगलादेशी जे कोण पाकिस्तानात तांकां व्हेरीफाय करपाची तांची आयडी चेक करपाची आणि तांकां हद्दपार करपाची गरज आसा. कारण आज जे बॉर्डरीचेर जाला जे आज हांगा तुगेली जाला ती सेम थिंग आमकां दिस इज हो आमचो काणकोणा हो टुरिजम गोंय हे टुरिस्ट प्लेस आणि हांगा भायले टुरिस्ट येतात. जी गजाल ऑल ओव्हर हितूंक घडू शकता ती हांगा आमची काणकोणाची घडू शकता आमच्या गोंयाची घडू शकता. आमकां अलर्ट रावपाची गरज आसा. असल्या बारीक गोष्टींनी आमी कशेंच फेल्युअर जावपाक जायना. प्लीज आमी काणकोणकाराक शादूर करतात आमी पुलिसाक शादूर करतात आणि आमचो जो सभापती आहा ताकाय सांगतात की तेणें तो जर खरो जर तांचो जर हे सांबाळटा जाल्यार तेणें ह्या गोष्टीचेर लक्ष घालून दाखोवचें. हे आमकां इम्पॉर्टंट आसा कारण ह्यो इश्यू झुंडी लावपाच्यो आनी हांगा तुगेलो पीस हे करपाचें आमकां चलचें ना. थँक्यू सो मच. म्हाका आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन की तेणी फुडें प्रेस ब्रीफ करची. जशें मनीशान सांगलें आनी सॅमान सांगलें
की काणकोण आनी म्हापसा हे जे दोन गजाली जाला आनी ह्या दोन गजालींक लागून आयज दीसभर हे फोटोज व्हायरल जायत आसा. आतां हे आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचे व्हडले फेलियर, आमच्या होम मिनिस्टराचे व्हडले फेलियर. आयज आमच्या गोंयान, आमच्या गोंयच्या ह्या पवित्र भुमीचेर आयज पाकिस्तानाचे फ्लॅग काडले. जे पाकिस्तान आमच्या लोकांक येता, आमच्या इंडियनांक येता, सिव्हिल्स आमचे आहा तांकां, सिव्हिलियन आहा तांकां येवन मारता, एवरी टायम टेररिस्ट अटॅक करता, त्या देशाचो, आमच्या एनिमी देशाचो फ्लॅग हांगा आयज गोंयच्या भुमीचेर कोण तरी काडटा. तो आतां निशेध करपाक काडला काय पाकिस्तानाक प्रमोट करून काडला हे अजून मेरेन सरकाराच्या इंटेलिजन्साक खबर ना, पुलीस डिपार्टमेंटाक खबर ना. हो सगळ्यात व्हडलो फेलियर. जशें अनिशान सांगलें की तो पेंट केला, पेंट करपाक ताका टायम लागता आनी टायम लागता ते कोणे केला? सीसीटीव्ही फुटेज आमच्या सरकारा कडेन ना काय? हे कोणे केला? आनी सभापती वचून थंय कंप्लेंट घालता जाल्यार सभापतीन हेच्या पयलीं जेन्ना हे बस्तीत जाले ह्या बस्तीन वचून वोट मागूंक ना काय? सभापतीचे सपोर्टेड पंच सरपंच जे आसा तेंच्यांनी हांकां प्रोटेक्शन दिवंक ना काय? हे कोणे केला? हेच्या पयलीं जेन्ना आमी कंप्लेंट घालताले आमी जाणा कितलेशेच स्क्रॅप यार्डांनी आमी कंप्लेंट घातल्या, ते स्क्रॅप यार्डांचे बांगलादेशी मेळाले आहा, रोहिंग्याज मेळाले आहा, प्रूव्ह जाल्ले आसा. आतां आमकां डावट आसा की हे जे फ्लॅग काडला हे कोणी इंडियनान काडूंक ना, नाल्यार गोंयकारान तर काणकोणकारान जशें सेमाक सारका काणकोणकारान तर काडूकूच ना. एक तर कोणी भायल्यान काडला, भायलो कोण तरी इंडियन आसात, नाजाल्यार कोण तरी देशा भायर पाकिस्तान वा बांगलादेशी आसात. आतां भायले इंडियनूय कित्याक म्हणटा अशे इन्सिडंट जाल्ले आसा गोंया इंडियेन कितल्याशाच जाग्यांचेर पाकिस्तान जिंदाबाद हे नारे लायल्ले आहा. आयज भारतानूय थोडे, भारत देशानूय थोडे जे गद्दार आसात, थोडे गद्दार आहा जे फक्त पाकिस्तानाक सपोर्ट करतात. हेतून खंयचे रिलीजन मदीं ना, बट थोडे पाकिस्तानाक फेवर करतात. ते रिलीजनान खंयच्याच रिलीजन, ते मुस्लीम रिलीजन जावं, हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, खंयच्याच रिलीजन दुसऱ्या रिलीजनाक हेट करना, लोकांक मार म्हणून सांगलेले ना. पूण थोडे गद्दार आसात जे अजून मेरेन इंडियन रावतात. आतां तेतूंतलेच गद्दार हे हांगा आसा काय? हो प्रश्न आमकां पडटा. अशेंच म्हापसा जेन्ना जालें, म्हापसा जे स्क्रॅप यार्ड चलताले ते स्क्रॅप यार्डाचेर आमी कंप्लेंट घातले. आयज ते स्क्रॅप यार्ड ते सुशेगाद आहा, तेंचे ना व्हेरिफिकेशन ना कांय ना, भितर कोण काम करता, कितें करता, तेंचे कांयच खबर ना. आनी आमी कितले केसीस घालून म्युनिसिपालिटीच्यान डेमोलिशन हाडून ते फुडें व्हरोन कितलेशेच केसी घालून अजून ती केस चलता आनी अजून ते स्क्रॅप यार्ड व्हडले व्हडले जायत आसा. आनी असोच जर हो सरकार वागपाक लागलो जाल्यार आमच्या गोंयची सेफ्टी खंय उरतली? आयज आमचो सरकार आनी हो सीएम प्रमोद सावंत हे बिजी आसा फक्त इव्हेंटांनी, इव्हेंट करता, कार्य करता, मेळावा करता, फक्त मेळाव्यान हे बिजी आसा. हांकां लोकांच्या सुरक्षेचे अजिबात पडलेले ना. आयज कोण तरी येता आनी गोंयान येता पाकिस्तानाचे फ्लॅग ते सुद्धा पब्लीक प्लेसीन येवन मारता, काणकोणच्या बस स्टँडाचेर मारता, म्हापसा मारुतीच्या देवळाच्या फुडल्यान मारता. म्हणजे कितें? केदी कापासतात. म्हणजे पुलिसांचो भंयच उरलेलो ना. आनी एक्चुअली गोंयान आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचो भंय हो मायग्रंटांक अजिबात पडलेलो ना. ते जाय तशे रेप करतात, जाय तशे मर्डर करतात, जाय तशे मॉलेस्टेशन करतात, जाय तशे गोंयकारांक वचून बोडयतात, जाय ते करतात. कित्याक हांगा सरकाराचो लक्ष होम डिपार्टमेंटाचेर अजिबात ना. तेंचो ह्या सरकाराचो आनी सीएम प्रमोद सावंताचो लक्ष आहा तो फक्त आसा इव्हेंटाचेर. इव्हेंट मॅनेजमेंट ही कंपनी जाल्ली आहा. आतां गोंय जशें हेणी सांगलें, सॅमान सांगलें की काणकोण हांगा टुरिजम चलता, हांगा स्पेशली फॉरेन टुरिस्ट येता, क्वॉलिटी टुरिस्ट येता. फाल्यां जर थंय कितें जालो, अटॅक जालो, कितें जालो, हेका कोण जिम्मेदार? ते खंय रावतले? येवन डायरेक्ट अटॅक करून वयचे ना, हांगाच खंय तरी बस्तीन रावले आसतले. आनी आमी इतलीं वर्सां हेंच मागता, आमी इतलेंच मागता, आमकां पोलीस व्हेरिफिकेशन नाका, आमकां जाल्यार डेमोलिशन. नो व्हेरिफिकेशन, व्हेरिफिकेशन करीत रावं नाका, डेमोलिशन करा बस्ती. जेन्ना बस्ती डेमोलिशन जातले तेन्नाच ऑटोमॅटीक हे वयतले, तेन्ना तुमकां व्हेरिफिकेशन करपाची गरज ना. ते दीस मडगांवच्या पीआयन स्वता वचून भितर पयले आनी तेणी स्टेटमेंट केले की ज्या बस्तीन तो गेलो थंयसर इल्लीगल लायट कनेक्शन आसले, इल्लीगल बस्ती आसले, कोण थंय रावता तेची कार्डां सारकी ना, कोण थंय रावता, कोण घरा वयता, कितें कांयच तेचो हे ना, कंट्रोल ना. पीडब्ल्यूडीचे कनेक्शन इल्लीगल दिल्ले अशें कोणें दिला? हे मडगांव कोणें दिला? दिगंबर कामतीन दिला. हो बीजेपीन आसा आयज. ह्या बीजेपीचो दिगंबर कामतीन थंय दिला, तेच्या पयलीं तो काँग्रेसीन आसलो. सो हे पॉलिटिशियन आयज तांकां हांगा दवरता फक्त वोट बँकाक लागून, तेंचे व्हेरिफिकेशन चॅक करिना. आमी हेच्या पयलीं कितलेच फावट डिमांड केला की तुमी जेन्ना पोलीस व्हेरिफिकेशन करता तेन्ना फक्त तेंचे आधार कार्ड आनी वोटिंग कार्डां घेवन पळोवं नाका, ती सगळी फेक आसतली.
कोण फाल्यां पुलीस जेन्ना वयता आधार कार्ड तेन्ना तो आधार कार्ड नंबर घेता आनी स्कॅन करता, पळयता पोर्टलाचेर सारको तो पळयता कार्ड पळयता जाल्यार बरयतलो नांव सोडटलो जाल्यार इतलेंच तेचें रजिस्ट्रेशन, तेज्या कडेन कार्ड आसा म्हणटलो. अरे पूण तो मनीस तो एक्झिस्ट करता पोर्टलाचेर काय ना, तेचे वोटिंग कार्ड आसा ते रोलाचेर आसा काय ना, परतो तो हांगा येयला येवच्या पयलीं तेच्या गांवांत तेच्या नेटिवान तेचेर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आसा काय ना, तो तडीपार जाल्लो आसा काय ना, तेजे रेप चार्जीस आसा, मॉलेस्टेशन चार्जीस आसा काय, तेणी पाकिस्तान जिंदाबादाचे नारे लायला, कितें लायला, पाकिस्तानाक सपोर्ट केला, कितें केला, हें सगळें थंय पयलां काय ना तेंच्यांनी. ही पळोवपाची गरज आसा न्हू, हे कोणूच पळयना. कित्याक हो मेकॅनिझमूच ना, हो सिस्टमूच ना. आयज फक्त आमी फोटो पळयतात, हे फक्त एक गोंयकारांक पिशान काडपाचें काम चल्लां. पोलीस व्हेरिफिकेशन कसलें पोलीस व्हेरिफिकेशन करता तुमी? हे पोलीस व्हेरिफिकेशन हेका पोलीस हे फकाणा एक 5 भुरगो पासून आसतलो हेका हे पोलीस व्हेरिफिकेशन करता ते पळयत जाल्यार तुम्ही तांकां हाडटात लालाची बस्ती पोलीस व्हेरिफिकेशन केलें इतलें मेळ्ळें, थंय गेलें इतलें मेळ्ळें, करून मेळोन तांकां धाडला घरा धाडला तुमी. तेंची पोटली पॅक करून धाडला तांकां घरा, तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतला. तो परत येता, तो आपले कार्ड दाखयता पंचायत करीत, तेका परतो तूं भाड्याक दवरता. परतो तो टेनंट व्हेरिफिकेशनूय जाता, हेजें पोलीस व्हेरिफिकेशन जाता. तोच मनीस फाल्यां आमच्या म्हापसा बाजारांत येता, म्हापसा बाजारांत येता थंय केळ्यांनी तो केमिकल घालता, आंब्यांनी केमिकल घालता, आनी ते केमिकल घातलेले कॅन्सर जावपाचे फळां आमच्या गोंयकारांक काडून विकता. आनी तांकां प्रोटेक्ट कोण करता? बीजेपीचे आमदार. ते वटेन म्हापसा करता प्रोटेक्ट हो आमचो जोशुआ, हो मडगांव करता तेका दिगंबर कामत, आनी ते वटेन करता तवडकर काणकोण. अशें सगळे जाण प्रत्येक आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां प्रोटेक्ट करीत आसा. पाकिस्तान फ्लॅग आयज पांया पोंदा येयल्लो आसा, आयज तो रस्त्यार येयला, फाल्यां तो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूचेर लागतलो, फाल्यां हांगा हनुमान मंदिराच्या फुड्यान गांधी सर्कलाच्या गांधीच्या स्टॅच्यूचेर लागतलो, थंयसरूय शिवाजी महाराजाचो हें आसा. हें नोट करपाची गजाल आसा की शिवाजी दोनूय जे फ्लॅग मारला काणकोण जावन हे दोनूय शिवाजी महाराजाचे स्टॅच्यू लागीं मारला. हेचो मिनींग कितें? हे पाकिस्तानाक निषेध करपाक न्हू. तो गिरीराज सांगता हेचो स्पोक्स पर्सन बीजेपीचो तो तेचो आनी सुनील खवटणकर जो काँग्रेस आसा तेंच्या मदीं जे युद्ध पेटला. सो सुनीलान एक ट्वीट केलो तो जावं तो काँग्रेस जावन जाल्यार आनी कितें जावं, सुनीलान जेन्ना ट्वीट केलो तो ट्वीट आसलो ते फ्लॅग जाला थंयसर इंटेलिजन्स फेलियर जाला म्हणून. आमकां तरी त्या ट्विटान एदर आमी पॉलिटिकल ओपोनंट जावं पण आमकां तरी त्या ट्विटान खंयसरूच रॉंग दिसूंक ना. तो फ्लॅग जमनीचेर भारत देशाच्या जमनीचेर गोंयच्या भुमीचेर लागपाक जाय नासलो. सिंपल. हेतून चाळवलो कोण? हेतून चाळवलो गिरीराज. आता हो गिरीराजाक जो चिमटो लागलो, गिरीराज म्हणटा तूं इंडियनाच्या इलेक्शनार तो फ्लॅग मारला कोणी थंय इंडियनान मारला जाल्यार दाखय, काय तुज्या बीजेपीच्या सपोर्टरान मारला ते दाखय. तो फ्लॅग कोणे मारला तो कळपाक जाय. आमी म्हणटा तो फ्लॅग पाकिस्तानान मारला, आमी म्हणटा तो फ्लॅग कोणे तरी मारला जो पाकिस्तानाक सपोर्ट करता, जाल्यार दाखय प्रूव करा न्हू कोणे मारला. निषेध करपाक मारला, निषेध करपाक जाल्यार चोरून कित्याक निषेध? आमच्या देशान पाकिस्तानाचो फ्लॅग जळोवपाक हें कित्याक चोरून घ्या? तो तुमकां जो करपाक जाय जळोवपाक जाय न्हू तुमी तो पांया पोंदा कित्याक घालता? थंयसर रस्त्याचेर कित्याक मारता? कोणाक तो दिसपाक? सो हे जे नाटकां करता पळय गिरीराजान आतां दुसरो व्हिडिओ काडपाक जाय रमेश तवडकराचेर. तेणी गिरीराजेचेर सुनील खवटणकराचेर व्हिडिओ काडला न्हू. हांव मागता तेका आतां तूं व्हिडिओ काड तवडकराचेर. तेणी कंप्लेंट घातल्या आतां काड मरे, आतां मार मरे ट्वीट. म्हणजे तुज्या स्टेटमेंटाक व्हॅल्यूच ना असो जालो. तूं एक फालतू स्पोक्स पर्सन म्हणून प्रूव जालो की तूं ज्या दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक तूं टार्गेट करता आनी तुजो थंय आमदार वयता सभापती वयता आनी कंप्लेंट घालता. जोक जालो मरे हो. सो हे लोकांक तुमी पिशान काडनाका. हें जे तुमचें कितें चल्लां तुमी हांगा कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करपाचो ना. आनी जर कोण हांगा फ्लॅग मारता तांकां शील्ड करपाचो प्रयत्न करूं नाका. बीजेपी कडेन मागता की तेंच्यांनी तांकां शील्ड करपाचो हें करूं नाका. जेन्ना ही बीजेपी हे बस्तीज इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड जेन्ना प्रोटेक्ट करता हेचो मिनींग बीजेपी ह्या प्रत्येक गजालीक रोहिंग्या बांगलादेश पाकिस्तान हांकां सपोर्ट करता. आमचो डायरेक्ट एलिगेशन आहा. जर तुमी सपोर्ट करिना उडया ती बस्ती. आमच्या लालाची बस्ती थंयसर थिवे मतदारसंघान आमी ते दीस दाखयल्ले 74 नांवां तांकां हाऊस नंबरूच ना. कोलवाळे मुशीर ज्या जाग्याचेर मॅक्झिमम मायग्रंट आसा थंयसर सुद्दां पाकिस्तानी फ्लॅग हेच्या पयलीं लागलेले आहा. त्या जाग्याचेर वोटिंग रोलाचेर त्या बुथाचेर त्या पार्टान पयले 160 नांवाचेर हेच ना, हाऊस नंबरूच ना. 160 नांवाचेर लालाची बस्तीन 74 दोनूच सांगले तुमकां. अशें कितलेशेच आसतले. आतां ही नांवां नाही व्हेरीफाय कोण करतलो? हे तुमकां घरा मेळटा,
येते तुम्ही वयतले तेन्ना सोदून मेळटले, तेंचे घर तुमकां मेळटले, तर कशें तुमी पोलीस व्हेरिफिकेशन करता? आनी हे कोण प्रोटेक्ट करता? हो दामू नायक गेल्लो न्हू हे करपाक इलेक्शन कमिशनाक, तुका चॅलेंज केल्ली मरे आमी, तूं हे दोनूच गोश्टी, हे दोनूच हे उडय म्हणून, आनी चिमलाचे तुका दिल्ले हे तीनूच तूं उडय म्हणून, इल्लीगल नांवां सकट तुका सांगलेले, खंयचे पार्ट ते सांगलेले, कित्याक तुमचे अजून जावना? आनी तुमी म्हणटाय पाकिस्तानी फ्लॅग लागतले, हे लागतलेच, फाल्यां पाकिस्तानी फ्लॅग न्हू, हांगा पाकिस्तानी फ्लॅग येवन आमच्या घराचेर लागतले, फाल्यां आमच्या टुरिस्ट हांगाचे टुरिस्ट येता तेंचेर अटॅक सुरू जातलो, कितें जावपाक शकता? हे पुलीस आमचे न्हिदलेले आहा. हांगा फक्त पुलीस लागता इव्हेंटां, कार्यकर्ता मेळावो थंयसर पुलीस भायर, आनी कितें इव्हेंट लागलो थंयसर पुलीस भायर, फक्त पुलिसांक फक्त ड्युटी आसा फक्त इव्हेंटूच मॅनेज करपाक. पब्लीक प्लेसींचेर पेंट करतात आनी तुमचे पोलीस न्हिदला, पेट्रोलिंग ना, सीसीटीव्ही ना, अजून मेरेन ते अनआयडेंटिफाईड आसा. हेचो मिनींग की हे पुलीस डिपार्टमेंट टोटल फेल जाल्ले आसा. आमी आमचो डिमांड सिंपल आसा, नो व्हेरिफिकेशन, वी वॉन्ट डेमोलिशन. क्लियर कट मेसेज, नो व्हेरिफिकेशन. व्हेरिफिकेशना करून रावन काय फायदो ना. आमकां जाय बुलडोजर, आमकां जाय डेमोलिशन. सिंपल. देव बरें. तर मनोज मॅडम तुम्ही अशें म्हणटा की जो आतां हें चल्ला पळय तो ड्रायव्ह चल्ला पळय इट्स अ फास्ट म्हणून, तो अशे कितले ड्रायव्ह जेन्ना जेन्ना अशे अटॅक जाता, जेन्ना जेन्ना गोंयांत कितें असो बोवाळ जाता तेन्ना पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता. लालाकी बस्तीन म्हाका दिसता 100 फावट पुलीस व्हेरिफिकेशन केलां आसतलें. 100 फावट. कितें जालें चेंज? कितें चेंज जालें? मडगांव कितलेच फावट पुलीस व्हेरिफिकेशन जालां आसतलें. हे पुलीस व्हेरिफिकेशन ही फकाणां. पुलीस व्हेरिफिकेशनाचो जर तेंचो जर पळयत आमी ते कार्ड पळयतात, तेजे आयडेंटिटी कार्ड पळयता, आसा आयडेंटिटी कार्ड, जालें तेजें पुलीस व्हेरिफिकेशन. हें कितें? अरे बाबा तो खंयच्या स्टेटीच्यान येयला, त्याचो क्रिमिनल रिकॉर्ड खंय कितें आसा, तो तडीपार तेका केला, मर्डर केला करून येयला, रेप करून येयला, आनी कितें करून येयला, त्याची हिस्ट्री कोण चॅक करतलो? ते गव्हर्नमेंटा कडेन आसा. गव्हर्नमेंटाक खबर ना. ते ट्रेनींच्यान 5000 जेन्ना सीएमान सांगलेले प्रमोद सावंतान एकदा असेंब्लीत विशय येयल्लो की थिवेच्या रेल्वेसून ते बिहारच्या रेल्वेच्यान 5000 लोक देंवले म्हणून. ते 5000 लोक खंय गेलो म्हणून प्रश्न केलो तेन्ना सांगलें की 2 म्हयन्यान रिपोर्ट दितलो. तो रिपोर्ट खंय आसा तेका आतां म्हाका दिसता 5 वर्सां जालीं. ह्या 5 वर्सांत तेजो रिपोर्ट येवंक ना. ते खंय 5000 लोक खंय गेले ते? ट्रेनींच्यान जो देंवतात त्याचो रिपोर्ट आमच्या कडेन ना, गाडयेन येतात त्याचो रिपोर्ट आमच्या कडेन ना, बसीन येतात त्याचो रिपोर्ट आमच्या कडेन ना. म्हणजे गोंय हे सध्या एक वाटेर पडलेले ओपन एक डेस्टिनेशन जाल्लेले आसा सगळ्या क्रिमिनलांक हायड जावपाक, रावपाक. अशे कितलेशेच हांगा हिस्ट्री शिटर मेळ्ळले आसा, कितलेशे तडीपार जाल्लेले लोक हांगा मेळ्ळले आसा, ह्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळले आसा. सो हो जो फेलियर आसा पळय हेचो रिजन सिंपल आसा की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो आपल्या होम मिनिस्ट्रीचेर सारकें लक्ष दिना. तेणी ते लक्ष दिवपाक जाय. आनी जे बस्तीज आसा, आमी कंप्लेंट घातले न्हू, तुमकां कसले भंय आसा? तुमचे जर वोट वयता काय दिसता. आमी कंप्लेंट घातले, सांगा आर्जीन कंप्लेंट घातल्या म्हणून उडयला म्हणून. आमी घातलेले आसा कंप्लेनी सगळ्यांचेर. आमी घातलेले आसा वोटींग कॅन्सलेशन. घाला आमचेर, आमकां नाका वोट तेंची. तुमी घाला मरे आमचेर, उडया मरे, तुमकां चान्स दिता आमी. उडया. कित्याक करिना कापासतात तुमी? सो ही व्हेरिफिकेशन इज फकाणा. वी वॉन्ट डेमोलिशन. आमचो क्लियर सिंपल डिमांड. तो डेमोलिशन जाल्यार असली घटना बंद जातले. ते रावतले खंय? फाल्यां रावपाचो प्रश्न ना. आयज ते बस्ती करून रावता, आपले ते एक झोन करून रावता पळय, तेतून कितें चलता तो दुसरो कोण कंप्लेंट करिना. कित्याक सगळे तेच मेंटॅलिटीचे लोक ते रावतात आनी तशें ते कम्युनिटी करतात. सो त्या झोनाच्यान भायर कंप्लेंट पावना. थंय कसले एक्टिविटी चलता, रातची कितें चलता, दिसाळी कितें चलता, कसले ट्रेनिंग चलता काय. सिमिलर थिंग्स आर गोईंग ऑन इन वाळपय सुद्धा सिमिलर गजाली चलतात. वाळपय सुद्धा ह्याच्या पयलीं असले गजाली करताना, इंटरनॅशनल गजाली करताना लोकांक धरलेले आसा. आनी हांकां प्रोटेक्ट कोण करता? करतो बीजेपीचोच एमएलए विश्वजीत राणे. वाळपय म्युनिसिपालिटी एरियान आयज कमीत कमी 4000च्या वयर, ऑलमोस्ट 4 ते 5000च्या वयर मायग्रंट वोटर्स जाल्लेले आसा फक्त म्युनिसिपालिटीन. आनी थंय कसले क्रिमिनल बॅकग्राउंडाचे लोक रावता पळय, पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आसा रिपोर्ट. थंय कितलेशे क्रिमिनल एवरी टायम एवरी डे धरीत आसता. पूण डेमोलिशन जायना. डेमोलिशन कित्याक जायना? सगळ्यां कडेन वोटींग कार्डां करून दवरले. आनी ती वोटींग कार्डां कोण प्रोटेक्ट करता? हीच बीजेपी, हीच म्युनिसिपालिटी, हीच बीजेपीचो सरकार.